साडेदेव नायक कार्यावळीत आज आमचे मरे हांगा संकल्प आमोणकार. संकल्प तुमकां आमचे ह्या कार्यावळीन हांव येवकार दिता. येस सर. आमी ह्या कार्यावळीन विधानसभेचें समालोचन करतातच, पूण विधानसभेन जे उलोवपी आसात, सरकारची बाजू मांडटात किंवा विरोधक, तांकां हांगा हाडून इनसायड पॉलिटिक्स कितें चल्लां हें समजून घेवपाचो प्रयत्न आमी करतात. आनीक ह्या अधिवेशनान तुजी कामगिरी बरी रावल्या. इनफॅक्ट सीएमान फाटल्या अधिवेशनान तुवें जे प्रश्न मांडून तुज्या मतदारसंघाचे पळय जे प्रश्न सोडोवपाचे नदरेन प्रयत्न केले तशी तुजी तोखणाय केल्ली. पूण अधिवेशन हें सुरू जालें तेन्ना तूं मातसो शांत दिसलो. संकल्प म्हळ्यार सामको उचांबळ मरे. तुका यूथ काँग्रेसचे मेन लिडर म्हणून पळयला. ना सर, पळोवपाक गेलेले ह्या सुद्दां एसेंब्लीन म्हाजें तितलें आसा. एवरी दिसाचो हांवें तेजो एसेंब्लीचो हेजो आमचे प्रश्न जे आसा ते मांडपाचे हांवें चालूच दवरला. एक दीस सुद्दां 0 आवर आसा तो हांवें केन्ना मिस करूं ना. कॉल म्हाजे डेली कॉलिंग अटेन्शन. आयज 90 दीस, 9 दिसाक नो कॉलिंग अटेन्शन आसतली म्हाजी. एवरी डिमांडाक हांवें उलोवप केल्लेलें आसा. आतां क्वेश्चन आसा ते लोटान येता, तो तेजे भितर म्हाज्या नशिबान एकूच क्वेश्चन येयलेलो आनी तो क्वेश्चनूय म्हाका तेजे भितर जो हांवें कॉलिंग अटेन्शनाचेरूय विशय घेतलेलो आसा. आनी सगळ्यान डिमांडाक म्हाजे जे प्रश्न आसा कॉन्स्टिट्युन्सीचे हे मानीत आसा तितलो. फक्त कितें जाला हे फावटी आमकां टायम पाबंदी मातशी लागल्या कारणान मातशें उलोवप कमी मेळटा. तुवें एक म्हत्वाचो प्रश्न ह्या वेळार मांडलो की भायर नोकरी दिता म्हणून सांगून लोकां कडल्यान पयशे घेवप, अशे तरेची बनावट एजन्सी तयार जाल्यात. इतलीं वर्सां हांव पळयता, हो प्रश्न फाटली 25 वर्सां गाजता. लोक तरी तांकां फटवतात. सरकारी लक्ष नासता अशे तरेच्या एजन्सीचेर. कितें चल्लां? पळय कशें आसता पात्रांव, कितें जी ही एजन्सी आसा पळय ती खुबशी जी काल आमकां जो प्रश्न हो जेन्ना हांवें कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलो, हो जो तुमी विशय विचारता पळय तो रिक्रुटमेंट ओवरसीज रिक्रुटमेंटाचेर, सो तेजेर आमकां जो उत्तर मेळ्ळा की गोंया भितर फक्त 9 एजन्सी जी आसा रजिस्टर आसा. बरोबर. आनी बाकीचे जे आसा कोणूच रजिस्टर ना. बरोबर. हे सगळे लोकांक स्पेशली आमच्या युथांक हे लोकांक फटयता इन द सेन्स तांकां एक आस दाखयता बरो पेमेंट दितलो. म्हणजे अशें तांकां दाखयता की तुका 2 लाख 3 लाख रुपया पेमेंट मेळटलो. म्हणजे फ्री एकोमोडेशन दितले आमी तुजो फ्री विजा करून दितले. आनी स्पेशली ही केसीस आतां चड वाडपाक लागला. आमची US वयता म्हणून व्हरता म्हणून. बाकीचे कंट्रीनी आसात व्हरता म्हणून, बट USची क्रेज जाल्लेली आसा आमच्या भुरग्यांच्या मदीं स्पेशली युथान. आनी हे भुरगे थोडे जाण कशे आसा, इवन हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे जेन्ना उलयता जाल्यार अरावंड 38 केसीस म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्या. आनी हे भुरगे आमचे चड शिकलेले नासल्या कारणान म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खंय तरी फटावता. तांकां दिसता कित्याक ते कितें करता, आपल्या घरांची जे भांगर विकता, आपले बापायचे आवयचे सेवींग आसा ते विकता, इंट्रस्टान पयशे घेता आनी ते 15 लाख त्या एजंटाक दितात. तो एजंट कितें करता, 15 लाखान तुका भायर धाडटा म्हणटा. भायर गेल्या उपरांत तुजें काम लागल्या उपरांत मागीर तुवें आपल्याक 10 लाख दिवंक जाय. टोटल 25 लाखाक ते डील करता. आनी 15 लाख एकदां घेता ते आनी ताका धाडटा. ते गोंयांसून बॉम्बे धाडटा, बॉम्बेसून ते इस्तांबूल धाडटा, थंयसून तांकां टर्की धाडटा, टर्कीसून मागीर तांकां मेक्सिको, आनी मेक्सिको पावल्या उपरांत ते बॉर्डरीनसून तांकां ते क्रॉस करपाक. फटीच्या मार्गान सगळे फटींचे चोरयेच्या मार्गान. बरोबर. आनी तांकां ते डॉंकी रूट म्हणटा, डंकी म्हणटा ताका. त्या रुटांसून तांकां व्हरता. म्हणजे कशें थंय एवरी टायम 95% हांकां थंयसरले पुलीस धरता. कोण चुकले, कोण सुटले, कोणें क्रॉस केलो, तो पावलो, तो कामाक लागल्या उपरांत तेजे कडसून ते तुका आपणे कामाक लायलो, 10 लाख उरलेले आपले दी. आनी हे कोण सापडटा तांकां थंयसर ते अशें कितले वेळा ही जी बॉर्डर मेक्सिको टू US, हांव मेक्सिकोकूय गेला, तो रुटूय हांवें पळयला. तो न्ही इतलो डेंजरस रोड, ताचेर आमी कांय सिनेमा पळयल्यात. लोक वाटेर मरतात, तांकां धरतात, तांचेर एक्शन जाता, तांचेर कारवाय जाता. हें इतलें सगळें भयानक चल्लां तरी आसतना लोक ताका फटवतात न्ही. तांकां हो एक्चुअली तांकां सांगना त्या टायमार. म्हाका दिसलें कितें की बनावट एजन्सी म्हळ्यार कितें ते बाबा तांकां एक पासपोर्ट केलो आनी थंय खंय तरी नोकरी दिता म्हणून ते एक अधिकृत नोकरी आयली. हो तर सामकें बनावट मार्गान घुसोवपाचो प्रयत्न. थंयसर तांकां ऑप्शन आसना. एकदां तूं थंय पावलो मेक्सिको, तुका चलपाक लायलें ते चलून वयतले. वता आसतना जेन्ना 10 लाख 15 लाख जेन्ना पळय कितें दिलें तेन्ना कसलेच डॉक्युमेंटेशन आसता. आनी हे सगळे चडशे आसता ते तुका कॅशान डिलींग आसता. थोड्यांचेच आतां 38 लोकांच्या भितर थोड्यांचेच ऑफिशियली तेंच्यांनी ट्रान्झॅक्शन केलेले आसा थोडे, बट चड मॅक्सिमम आसा ते कॅशान आसा. ते पयशे घेतले उपरांत तो सापडलो. तो साहेब
सापडल्या उपरांत न्हू तेजी जी हालत थंय जाता पुलीस हेजेर आमचे जे तांकां दवरता कॅम्पान दवरता इनप्रिजनमेंट करून एकट्याक एका रुमान दवरता ताका ना जेवण सारकें आसना उदक ना इवन फोन कॉल करूंक शकना तो कित्याक तेजे घरा कडेन खबर सुद्दां आसना तो भुरगो आपलो जितो आसा काय ना अगदी सामकें म्हणजे ताका म्हाजे कडेन केसीस अशी आसा जो भुरगो हालींच येयला तेणें 9 म्हयने थंय काडले 9 म्हयने उपरांत ताका डिपोर्ट केलो अशे 1 वर्सूय लोक रावलेले आसा 2 वर्सां रावलेले आसा तांकां कांय जेन्ना एजंटा कडेन वयता तांची फॅमिली हे विचारपाक लागून जाल्यार एजंट म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना हे तेजे आन्सर आसता आपल्याक खबर ना पूण एजंट हातून भितर पूर्ण सामिला आसता एजंट पूर्ण सामील ताका धरून भितर ताजे सिरियस कारण दिस इज एंटी इंडिया एक्टिविटी अशे तरेन म्हणपाक आमच्या लोकांचे भावना कडेन खेळप भारताचें नांव पेड्यार करप अशें इतले तरेचे आतां कितें जालां साहेब काल हांवें तो विशय काडल्या उपरांत तेंचेर केस रजिस्टर जाला आनी तेंची रेडूय मारलेली आसा तुवें विधानसभेन काडटकीर कालच्या दिसा भितर हे सगळे जाल्लेले आसा ओके सो असो न्हू कितें हांवें विशय काडला कोण हे लोक एजन्सीचें नांव कितें आमचेच गोंयचेच लोक आसा एक वास्को आसा असलो एजंट एक आमचो पणजे आसा एक परवरी आसा एक मडगांव आसा अशे तांची नांवां घेवन तांकां एक्सपोज करपाक सगळे दिलाय नांवां बीन सगळे हांवें काल दिला आनी कोणाक कोणाक फटयलाय 38 भुरगे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीची नांवां हांवें तांकां एरेस्ट जाल्यात क्रायम ब्रांची कडेन दिल्लेले आसा एरेस्ट जाल्यात ऑलमोस्ट म्हाका दिसता भितरले 2 जाण 2 एजन्सीक तेंच्यांनी अरेस्ट केल्या कित्याक जो SP क्रायम आसा ते दुकानां घालून बशिल्ले आसतात बोर्ड बीड लावून काय ना ते दुकानां बीन बोर्ड बीन कांय लायलेलो नासता ते बिश्टे एक ऑफिस घेता आनी ते ऑफिसान पूण हे मागीर लोकांक कळटा कशें की हे अशे तरेचे साहेब कशें जालें ते वर्ड ऑफ माउथ जस्ट वर्ड ऑफ माउथ तेच लोकांक आपले मनीस तेंचे लोक आसा डावन द लायन ते लोकांकडे वयता सारे उधर एक एजेंसी है वो आपको बाहर भेजेगा इतना पैसा लगेगा वो 100% है श्योर आदमी उसने इतना लोगों को भेजा खंय तरी एक कन्विन्स करता गोंयकारीक धरल्यात भायले तातून सामील आहात पयशे करून आमचे गोंयकारूय भुरगे आसा भायले आसात ते आसा बट आमचे गोंयकारूय भुरगे भितर इनवॉल्व आसा म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे कांय ना म्हणले 10-12 आमचे गोंयकार भुरगे आसात बाकीचे आसा तांकां आमी नॉन गोवन्स म्हणटा बट तेवूय आमचे गोंयकार इतली वर्सां बरें हे जे पळय 37-38 लोक आहात तांणी इतलो पयसो घाला तांचो पयसो परतो मेळटलो एक तो जालो दुसरी तांची सुरक्षा अजुनूय जर भायर आमचे कांय भुरगे जर थंय जर भितर उरल्यात तांकां सोडोवन हाडप हें भरपूर म्हणजे वेगळें इंटर डिपार्टमेंटल इंटर गव्हर्मेंटल अशे तरेचे इशू जालो साहेब तांकां अजून पर्यंत हांकां कोणाकूच पयशे मेळना अजून पर्यंत कसलो तांकां पयशे आतां ताका एजन्सीक स्वता तो भुरगो येयल्या नंतर 2दा वचून मेळ्ळो तो अजून तेजे पयशे दिना सो आतां तो काल ती केस जाल्या उपरांत तो आतां पयशे दिवपाक लागला थोड्यांक आतां कोणाक कालच्या दिसा भितर कोणाक 3 लाख मेळ्ळे कोणाक 5 लाख मेळ्ळे कोणाक 7 लाख मेळ्ळे थोडे दिला थोडे आपूण आनी एक 15 दिसांनी दिता म्हणून अशें थोड्यांक तो आतां सेटल करपाक लागला एका भयान म्हणजे ही केसीस अशी आसा न्हू त्या पळय आतां गव्हर्मेंटान जर रजिस्टर्ड नव्हत असले सुद्दां जाल्यार पण अशी बनावट असली आनी हांवें काल एक डिमांड केला की ग्रीव्हन्सीस सेल करचो म्हणटा हे लोकांक कोणा कडेन वयपाचो आनी खंय अप्रोच जावपाचें कळना सो जे पर्यंत ग्रीव्हन्सीस सेल जायना असल्या लोकांचे अन्याय जाता न्हू साहेब एक बारीक एग्जाम्पल दिता म्हणल्यार आनीक दिता तुका हे जालेत एक दुबयचो एक भुरग्याक आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचो एक दुबय येयलो दुबय ताका येयलो 2 वर्सां तो दुबय रावलो काम करतालो 2 वर्सां काम केलें न्ही दुबय आनी ताका केन्नाच घरान गोंयान येवपाक मेळना परत कांय ना एकदां सुद्दां 2 वर्सांच्या भितर फक्त आठवड्यांसून एकदां ताका व्हिडियो कॉलिंग तो आपल्या घरा कडेन करतालो आनी व्हिडियो कॉलिंग केल्लेले फुडें तेजी पेरंट्स म्हणटाली मागीर इन्सिडंट जाल्या उपरांत कित्याक तो खंय तरी दुखी आसलो तो तितलो आपल्या कडेन बऱ्या भशेन उलयना बट उलयता फक्त एक 2-3 मिनटां मागीर ठीक सब कुछ ठीक आहे म्हणटा आनी फोन दवरता म्हणजे ही वॉज अंडर प्रेशर थंय काम करतालो आनी आफ्टर 2 years थंयसून कॉल येता कितें तुजो चेडो मेलो म्हणून आनी हीज बॉडी वॉज बीन ब्रॉट बॅक आनी जेन्ना बॉडी हाडली तेन्ना हांवें जेन्ना भितर म्हाका जेन्ना कळ्ळें जाल्यार फायंड आवट केलें त्या एजंटाक आफयलो हांवें कोणाक वचून आनी त्या भुरग्याची 2 वर्सांची एक सॅलरी सुद्दां तेज्या घराक मेळना तेजो थंयसरलो मोबायल मेळना तेजे कपडे मेळना जस्ट अ डेड बॉडी समथींग व्हेरी सिरियस जाणा तूं आनी लास्टाक मागीर फक्त तेजो जो इन्शुरन्स आसा पळय भायर काम करता इन्शुरन्स एजंट करता ते एजंटाच्या फाटल्यान एजंटान इन्शुरन्साचो फक्त 10 लाख रुपया हांवें घेवन संकल्प हातून भितर पळय एक सरकार आसा सरकारान अशे तरेन खातरजमा करपाक कोण एजन्सी आहात कशी इतली पोलीस यंत्रणा आसा गांवां आमी पोलीस यंत्रणा तयार केला तांचें लक्ष आसपाक एक
नंबर 2 लोकांक आतां समजावप कशें एक गजाल खरी की तांकां बरी नोकरी जाय तांकां भायर वचपाचें आसता भायर वचपाचें एक कितें तरी भायर भांगर लागला अशे तरेची एक वातावरण आसा सो लोक दोळे धापून आपलो मित्र गेला आपूण वतलो पयशे दी अशे तरेन पूण बारीक मातसो अभ्यास करात जाण जावन घेयात कितें बाबा ताजे फाटल्यान बाबा बनावटगिरी कितली आहा हें लक्षांत घेयात बरोबर थोडे तरी एक भान आसपा जाय न्ही आमच्या समाजात कितें जालां आमचे ते तुमी म्हणटा ते सारके थोडे अनएम्प्लॉयमेंट आमचे वाडल्या कारणान एक्झॅक्टली तो विशय आमचो चड जावपाक लागलो आसा आनी खंय अनएम्प्लॉयमेंट आसाच पूण लोकांक हांगा कामूय करपाचें ना गोंयांत काम करपाचें ना भायर वचून आमी काम करता भायर वचून काम करपाक तांकां ती आस जाल्या भायर Exactly. थंय वचून कसलें काम करता तें आमकां सामकें सामकें खरें बट हांगा तांकां नाका हांगा तांकां फक्त व्हायट कॉलर फक्त गव्हर्मेंट जॉब जाय एक्झॅक्ट आनी काम न करपाक गव्हर्मेंट जॉब बरं तूं जेन्ना विधानसभेन प्रश्न काडटा तुज्या प्रश्नाक जापो मेळटात कारण आतां पळय आतां तूं विरोधक ना आतां तूं सत्ताधारी पक्षान आयला आनी सत्ताधारी पक्षाचेर खास सरकार उपकृत आसता पळय चडशे आमकां डिमांड जी आमी आसता पळय ऑलरेडी मॅक्सिमम कामां अशी आसता आमी पळयता कितें आमची जाल्लेली आसता कित्याक आमकां एक्चुअली थंय डिमांडांक एक्चुअली उलोवपाची गरज ना एक्झॅक्टली बट कशें आसता एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो सो एक लोकांच्या फुड्यान जेन्ना आमदाराक एक तो म्हाजो एक खंय तरी अधिकार आनी जे विशय उरलेले आसा पेंडींग हे खंय तरी मांडपाक लागून हे आमी गव्हर्मेंटा कडेन मांडटा आनी कालूय हांव जेन्ना उलयलो रेव्हेन्यूचेर जाल्यार मिनिस्टरान म्हाका परत रिप्लाय दिले कितें हे आमी करून घेता म्हणून कितले प्रश्न मांडले ह्या वेळार टोटल अनस्टार माझे 98 मांडले अनस्टार आणि स्टार प्रश्न माझे 45 आसा आनी तातूंतले कितले आयले एकूच न्हू सदांच हे जे पळय 7 जाण पळय जे ऑपोजिशन आहात ते म्हणटात न्ही की आमचे येत नात म्हणजे सत्ताधारी प्रश्न चड घालतात आमचे येनात पूण तुजो कमी जायले आमच्यो कमी येयला आतां एक्चुअली तुमी पळयता हे लास्ट 4-5 दिसाक लागून जाल्यार सगळे ऑपोजिशनाचे ते येयलेले आसा इवन तेंचे आयज सुद्दां येयलेलो आसलो सगळ्यांचो अशें ना कितें ना अशें तांकां येता तेंची कॉलिंग अटेन्शन येता आमचे एक रुलिंगाचे एक येयलेले एक ऑपोजिशनाचे येता आनी सगळ्यांक आमकां डिमांडाक उलोवपाक मेळटा आमकां तरी फक्त 5 मिनटां मेळटा उलोवपाक ह्या सभापतीची एक तोखणाय करपाक ताणें ऑपोजिशनान खरें म्हळ्यार तांचेर खूब हेतवारोप केल्ले तरी आसतना तो तांकां रमेश तवडकरान तांकां एक बरे तरेन समजून घेवन तांचे प्रश्न पार्टी लिडराचे दे स्पीक मोर देन 45 मिनिट एक्झॅक्टली ऑपोजिशन जाल्यार मोर देन 1 आवर उलयता बरोबर तांकां खंयचरूच केन्ना अशें दिवना की बाबा तुमकां बाबा लिमिटेड आज एकल्यान एक प्रश्न काडला की ऑपोजिशन लिडर हे परत तेच हाडटा प्रश्न परत तेच आणि वेळ वगडायता तरी आज एक कोण आरोप केला सोशल मिडियाचेर ओके म्हाका एक सांग तुमी सत्ताधारी तुमी विधानसभेन प्रश्न विचारपाची तशी गरज नासता तुम्ही खंयच्याय मंत्र्या म्हऱ्यान डायरेक्ट वचूं शकतात मुख्यमंत्र्याचे दार टक करून तुमी भितर वचूं शकतात जशें विरोधकांक अपॉइंटमेंट घेवपाची गरज ना मागीर तुका तशी संदी मेळटा तूं डायरेक्ट मंत्र्या कडेन गेले जाल्यार तुजी कामां जातात ऑफकोर्स आतां आयज पर्यंत आमची इतली कामां जी जाला कॉन्स्टिट्युन्सीन आय एम खरेंच आय एम व्हेरी ग्रेटफूल कित्याक तुमकां एक एक्झाम्पल दिता बारीकशें आमचे थंयसर एक रिहेबिलिटेशन बोर्डाची कॉलनी आसा JRB कॉलनी ही कॉलनी जेन्ना तारीवाडा तुमकां उगडास आसतलो जेन्ना लँडस्लायड जाल्लो आनी जेन्ना तो आमचो नॅशनल हायवे जालो तेन्ना ती घरां आसलेली बायणाची घरां तांकां सगळ्यांक रिहेबिलिट केल्लो आनी गव्हर्मेंटान ती रिहेबिलिटेशन बोर्डाची कॉलनी बांदून दिल्लेली आतां ही 25-30 वर्सां लोक थंय रावता तांकां कसलोच अधिकार ना कित्याक ती गव्हर्मेंट रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर येता बरोबर हांवें तो एक प्रश्न मांडलेलो आनी मागीर एक प्रपोजल हांवें CM कडेन दिलो तो आयज म्हळ्यार कोण चिंतूंक शकना की हे जावंक शकता आयज ते गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवन फायनल स्टेजीचेर पावला कित्याक तांकां ती घरां ओनरशीप तेंच्या नांवार करून दिवची एलॉंग विथ द लँड म्हणजे ती बिल्डींग आसा ती आसा एलॉंग विथ द लँड तेंच्या नांवार फूल अधिकार ताका दे वील बी द सोल ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी म्हणजे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी इतलो पयसो वेस्ट केल्लो इतलो प्लस तांकां सेल डीड आसा रजिस्ट्रेशन फी आसा स्टॅम्प ड्युटी हे सुद्दां टोटल माफ केल्लेले आसा तुजी कामां जातात म्हणजे एक सांग म्हाका तुजी कामां जाल्ल्यान तुका आतां मंत्रीपदाची गरज ना अशें मानपाचें दॅट इज चीफ मिनिस्टर डिसिजन वेदर ही ताच्या मनान कितें आसा बट अकॉर्डिंग टू म्हाका दिसता आय एम व्हेरी हॅपी सॅटिस्फायड आसा हांव मंत्रीपद आसूं या नासूं बट जे हिसपान कामां जालें एक मेजर म्हणटा ते म्हाजे आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटानसून हॉस्पिटल जेन्ना ऑलरेडी एक चिकालीम आमचे हॉस्पिटल आसा त्या शिवाय म्हाका एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर 20 बेडेड 20 कोटीचे म्हजे एप्रूव जाल्लेले आसा फुडल्या म्हयन्यान तेजे
फाउंडेशन आसा म्हणजे येदे व्हडले म्हाका हॉस्पिटल म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली फक्त मुरगांवाक लागून आनी हे सड्याचेर हॉस्पिटल येता 20 बेड म्हणजे अशे कितलेशे व्हडले व्हडले अचिवमेंट जाल्ले आसा फिशरमॅनाक लागून हांवें जे इश्यूज घेतले आसा ते कंप्लीट जाले उदकाचो जो इश्यू आसलो तेच्या लागून 2 टँकी दिला आमकां ऑलरेडी काम स्टार्ट जालें इनॉग्रेशन फाउंडेशन जालें 800 1600 क्युबिक मेट्रीक टनाचे उदकाचे प्रोविजन केलेले आसा तुमची मंत्रीपद ना तुझी सगळी कामां करपा जाय अशे तरेचो आदेश सीएमान काडलो म्हणपा आता सीएम इज व्हेरी कायंड आनी हांव खरेंच तेजी टोकनाय करपाक सोदता नॉट ओन्ली सीएम अलॉंग विथ सीएम अदर मिनिस्टर ऑल्सो कसले काम घेवन गेले न्हू जाल्यार ते आमची काम जाता तुजे बरोबर जे बाकीचे आयिल्ले न्ही तातले कांय जाण खूब पिरंगत आहात ना आमचे कामां करनात मंत्री आमचे फोन घेनात आमकां अपॉइंटमेंट दिनात म्हाजे कडेन तर तशें अजून पर्यंत जावना कित्याक म्हाका दिसता हांव सगळ्यांचो लाडको असल्या कारणान म्हाका तसो म्हाका प्रॉब्लम अजून पर्यंत येवना बट विदाउट बिंग कसले कॉर्पोरेशन चेअरमॅन नासतना सुद्धा म्हाका तूं एक सांग तुका बाल भवन दिल्लें आनी तातूंत तुका राग आयलो बाल भवन कितें दिता आपल्याक ना राग कसो येवना बट खंय तरी म्हाका दिसलें कितें बाबा आमी पयला बाल भवन पयलींसून ती चडशी तेजेर फिमेल एक्झॅक्टली सीएमार बायलां दिताले सो तेज्या लागून हांवें मातसो तो खंय तरी रिलॅक्ट जालो आनी तशें कांय नासलें हे ना हांवें ते रिक्वेस्ट केलें कितें म्हाका मागीर पळोवया म्हणून बट थोडीशी गजाल तुमी पळोवंक जाय कित्याक आयज एक व्हडली डिसिजनां जी गव्हर्मेंट घेता आयज स्पेशली ऑन रेग्युलेशन ऑफ हाऊसेस ऑन गव्हर्मेंट लँड जे जावपाचे असले हेजो बेनिफीट तुमकां त्रास म्हाका सगळ्यांक चड बेनिफीट हेजो सगळ्यांक म्हाजी मॅक्सिमम 90% जे म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन लोक आसात आमची फूल सडा एरिया जेटी एरिया बोगदा एरिया बायना ही सगळी गव्हर्मेंट लँडाचेर म्हाका एक सांग सरकार आतां कायदो बदलता लँड रेव्हेन्यू कोड हो चेंज जातलो 37A बदलून ते वेगवेगळे हे हाडपाक सोदतात पूण हांव एक्सपर्टा कडेन उलयलां तांचें म्हणणें आसा सरकारी जमनीचेर अतिक्रमणां जी जातात ती पयशे घेनासतना रेग्युलरायज करप शक्यच ना हातूंत कितलें तथ्य आहा पळय हितून म्हाका तुमी म्हणटा ते कायद्या प्रमाणे बरोबर आसतलें एक्झॅक्टली सो हांव तेजे भितर डिटेलान वयपाक सोदना बट जे प्रमाणे सीएमान आतांच हांव सीएमा कडेन उलयलां तेजे हिसपान तेंच्यांनी ऑलरेडी तो कायद्यान कितें कितें बदल करूंक जाय आनी कशें ते दिवपाक मेळटले हो आसात तुमी सांगला तो सारकें आसा म्हाका काय कारण फुकट जमीन फुकट दिवपाक मेळना सरकारी जमीन तुम्ही जरूर दियात पूण ताजो जो पळय योग्य मोबदलो आसा तो दिवचोच पडटलो अशे तरेचो कायदो म्हणटा सो तो आसात आतां पळय तुमकां हांवें एक एक्झाम्पल दिलें आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाचें तेजे कायद्या प्रमाणे तेवूय एक्चुअली दिवपाक मेळनासलें हय ते रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे अंडर कित्याक ती प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी लँड बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट तरी पासून अलॉंग वीथ द फ्लॅटा सकट जमीन सुद्दां तेंच्या नांवाचेर करून दिता ऑलमोस्ट सगळे कंप्लीट झालेले आसा विथ इवन स्टॅम्प ड्युटी घेयनासतना रजिस्ट्रेशन फी घेयनासतना जस्ट दे हॅव टू पे 1000 रुपीज पूण तांचें पुनर्वसन केलां एक कडेन दरडी कोसळिल्ल्यान तांकां हांगा हाडला सो हो मुद्दो वेगळो जाता तो जो हा सरकारी जमनीचेर अतिक्रमण कितें आसा थंय बिल्डींग लॉय लागतात जंय आतां समजा एक घर आहा थंय तो 2 मजली करता 3 मजली करता तें क्षेत्रफळ जे पळय कितें सरकारचो कायदो ताजो उल्लंघन परत जाता सो हें अशे तरेचो सर्वे कोणा केला सडार एमकी घरां आशिल्ले 72 किंवा 84 मेरेन ताजे नंतर कितली घरां वाडयली कितली बाबा मजली वाडले हाजो एक सर्वे रिकॉर्ड जाला आमच्या म्युन्सिपालिटी तुवें आतां उलयल्या कारणान मुर्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सिलर आमचे जितले 25 वॉर्ड आसा म्युन्सिपल एरियेन हेंची आख्खे 25 वॉर्डाची ही सर्वे ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट जाला आता आमची बाकीची थोडी वॉर्ड अजूनही उरला त्यांची इच अँड एवरी घराचे सर्वे चालू आसा तांकां एक फॉर्म दिला ते फॉर्माचे सगळे डिटेल दिलेली त्यांची एरिया घराची कितली एरिया आसा ती सगळी मापून घेतलेली आसा ते हाऊस टॅक्स कितले एरियाचे भरता आणि कितली तेंच्यांनी वाडयला म्हणजे समज ते 100 मिटराचे भरताले आणि जर तेंच्यांनी तुवें म्हटलं अशें सेकंड फ्लोर बांदला फर्स्ट फ्लोर बांदला सो ते जीव एरिया बांदला आनी एक्चुअल ते 100 भरता आनी बांदला 300 स्क्वेअर मिटराचे जाल्यार ते एडिशनल 200 स्क्वेअर मिटराचे तांकां आतां टॅक्स लावपाक लागलेले आसा सो असो हो सगळो डेटा हो गव्हर्मेंटान आपल्याकडे घेतलो सो एज फार एज माझे बाकीच्यांचे म्हाका खबर ना पण आमचे मुर्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सिलान हे जाल्लेले तूं म्हणटा अशी 90% घरां माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन माझ्या मुरगांवात ही जमीन सरकारची काय एमपीटीची ना सरकाराची आमची गव्हर्मेंटची एमपीटी आपलो एक तुकडो दिना हांव काल एमपीटीच्या लागून झगडटालो हांव जी घरां 100 वर्सां पयलींसून हर्बर तुमी पयला हर्बर म्हणटा ती केन्नाची घरां ते लोक कितें गेलेले पोटाक लागून बरोबर आणि ही जागो एमपीटीक मागीर दिला
मागीर दिल्लेलो आसा हो आतां एक हांव कालूच प्रश्न मांडलेलो आसा तो 1,22,000 डिमांडान उलयला हांव गव्हर्मेंटान एमपीडीक दिला बट आयज एमपीडी ती घरां आसा पळय ती 100 वर्सां पयलींसून ती आपलो जागो म्हणटा तेजे लागून ते सिवील सूट फायल केली थंयसरूय हे लोक जिखले ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले थंयसरूय जिखले हायकोर्टान गेले हायकोर्टानूय जिखले आनी हायकोर्टान तांकां सिवील सूटान जे डिसिजन घेतलं तेजेर तुमी हे करचें म्हणून आतां ते नोडल ऑफिसराक बसयला म्हणून अशें हे चल्लां थंयसर बट एमपीडीचे जाग्याचेर आमची एकूय घरां ना कित्याक हे लोक सड्या वयले बोगद्यार जेटीर बायणां हे लोक तेन्ना पोर्ट आसल्या पोर्ट तयार जाल्या कारणान हे लोक सगळे हाडिल्ले पोर्टाची कामां करपाक खबर आसतलें थंयसर म्हणजे आतां कशें गेले तूं सांग्यार गेलो थंयसर आमचे ते गांवाले मेळटले हांगा तशें ना हांगा 10 गांवाचे लोक येवन आसा वेंगुर्ल्याचे लोक आसा मालवणचे होनावरचे लोक आसा सगळे आख्खे नेबरिंग स्टेटीचे तुमचो मुरमुगांवचो आदलो आमदारय कोकणांतलोच खंय तेवूय आसा बट दीस इज द थिंग आनी आमचे कशें मिनी इंडिया कशें सगळे जाण आसा थंयसर आमचे गोंयकारूय आसा आमचे भायले लोकूय आसा कर्नाटका महाराष्ट्राचे सो सरकारान सहानुभुतीन ह्या जमीन प्रश्नाचेर विचार करचो योग्य तांकां घरां आसता तांची योग्य घरां जावची सारकें ताचें नियोजन जावचें सारको रस्तो जावचो लोकांक यो वचपाक करपाक मेळपा थंय बाजार वचचो म्हणजे लोकांक बरें जाता तें जावचें अशें तुजे उमाळे आहात 100% साहेब आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर तेजेर तो कितें तो तोडगो काडटलो तूं सीएम दोतोर प्रमोद सावंताची भरपूर तोखणाय केल्या कितलो वेगान तो काम करता आनी तुजो अनुभव कसो कारण पळय तूं तसो पळोवपाक गेल्यार हे बीजेपीन परकी आनी बीजेपी सदांच मागता आपलो आनी परकी अशे तरेचे हांगा एक सारकें डिविजन आसता तूं काँग्रेसीचो एक आक्रमक असो फुडारी एक यूथ काँग्रेसी तुजी जी पळय कितें अपेक्षा बीजेपीन आयली ती पूर्ण फुलफील जाली अशें मानता हांव खरेंच तुमकां सांगता एक सॅटिस्फाय आसा आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत त्या मनशाक जो हांव पळयता काम करता तो हांव तांकां सदांच विचारता सर आमी कमी काम करता आसतले एक 6 वरां बीन करता आसतले 6 वरान आमकां ती टायर्डनस येता आमी म्हणटा खूब काम केलें बट तो मनशाक हांव पळयता जो मनीस आयज कांय ना म्हणल्यार एक 14 वरां काम करता पळयला आमी हांगच्यान 10:30 वरांचेर घर वता 14 वरां काम करून सुद्दां तो इतलो सारको फ्रेश आसता मातसो टेन्शन येना हांवें इतले चीफ मिनिस्टर पळयले बरोबर तेन्ना काँग्रेसान तेन्ना हांवें पळयले सगळे बट जो आयज खंयच्याच आमदाराक जो इतलो फ्री हँड सीएमाक मेळपाक तितलो कोणेनूच दिवनासलो जितले आमचे डॉक्टर प्रमोद आमी खंयच्या वेळार खंयच्या टायमाचेर विदावट एपॉयंटमेंट ताका डायरेक्टली वचून मेळटा आनी तो केन्नाच आमकां थांबयना आनी हाडिना फोन मारलो जाल्यार फोन तरी घेता बिजी आसलो अर्द्या वराच्या भितर आमकां फोन रिटर्न येता म्हटल्यार इतलो आनी इतलो पेशन्स रावन सगळ्यांचे आयकून घेता आमच्या आमदाराचेच न्हू आख्खे गोंयचे लोक तेजे कडेन कितले जाण वयता आमी पत्रकार म्हणून आमकां फोन करचेच पडटात सीएमाक खंयच्याय अवेळी फोन करता आमी फोन घेता ताजे खाशेलेपण कितें आमी पयले इतले बीजेपीचे चीफ मिनिस्टर पयले बरोबर बट असो चीफ मिनिस्टर म्हाका जो एक्सेस तुवें इतली वर्सां तुजी सबंद अपब्रिंगींग काँग्रेसीन जाला हो प्रश्न आज स्वाभावीक येता अपब्रिंगींग काँग्रेसीन करतकीर तूं आज बीजेपीन आसा बीजेपीन कितले वर्स जाले तुका जाले आतां 3 वर्सां इतले वर्सांची तुजी काँग्रेस कारकीर्द आनी बीजेपींतली 3 वर्सां तुका डिफरन्स कितें दिसलें सी आतां तसो तुमी पळोवपाक गेल्यार जसो हांवें पयलींय सांगलेलो आसा म्हणल्यार जी आमचे घर आसा म्हणल्यार आमची फॅमिली आसा आमोणकर फॅमिली आमचे डॅडीचे 6 जाण भाव आनी आमी सगळे रुमडार रावपी आमोण्या रावपी थंयसून मागीर आमचे मामान तांकां वास्को हाडून सेटल केला 6 भावांक आनी आमची व्हडली फॅमिली आसा आनी तेजे भितर सगळे जाण आसलेले ते भारतीय जनता पार्टीचे सगळे भारतीय जनता पार्टी हांव एकटोच काँग्रेस जाल्ले बट म्हाजी जी स्टार्ट जाली जेन्ना पयलीं भुरगेपणांसून केन्ना राजन आल्लेकर भाई जो आयज गव्हर्नर आसा तो आमचो शेजारी तो आमकां घेवन भुरगेपणांसून आमकां संघाच्या प्रोग्राम RSSच्या प्रोग्रामाक वचताले आनी तेन्नाच्यान आमी तेजे म्हाजी जेन्ना कॉलेजीन गेलो हांव तेन्ना GS जालो तेन्ना फर्स्ट म्हाका सपोर्ट करपी तेन्ना वास्कोचो आमचो बीजेपीचो तेन्ना आमदार म्हणल्यार कॉन्टेस्ट केलो बाप्पा लोटलेकर तेणें आनी फर्स्ट GS जो जालो तो हांव ABBचे अंडर जालो
आणि तेन्ना दिगंबर कामत आमदार हेजो BJPचो बरोबर तेन्ना म्हाका रुपेश महात्मे हेंच्यांनी म्हाका हेल्प करून आमचे युआरांक CRांक धरून फर्स्ट GS म्हाका तेन्ना BJPचेच कार्यकर्त्यांनी म्हाका हेल्प करून हांव तेन्ना GS जालोलो. तेजे उपरांत ABBची 3 इलेक्शनां हांवें युनिव्हर्सिटी इलेक्शनां कॉन्टेस्ट केली आणि तेजे उपरांत काही कारणाक लागून हांव जो तेवटेन पावलो काँग्रेसीन तो थंयसर जालो. आनी अशें मानताले की तूं सामको गिरीश चोडणकर सारको दावो आहात अजुनूय तुमी कॉन्टेक्ट आसा तसो ना. बट आमी पळय ते ना म्हणूंक शकना बिकॉज जे आसा ते आसा सारकें खुबसो उपकार म्हाजेर तेजो आसा ना म्हणूंक शकना. मागीर तूं गिरीशाक सांगूं शकना की बाबा हे BJPन तूं 3 वर्सां आसा आनी तूं हें पळयलें की CM कसो काम करता, CM लोकांक एकठांय घेवन वता, लोकांची कामां कितली वेगान जातात, कसलीय कामां आसल्यार ती कशी सोडोवची हाची एक बरी देख म्हळ्यार BJP म्हणून. ते सांगूंक शकतालो जर म्हाजे तिकडे उलोवप आसलेले जाल्यार म्हणजे सद्या आतां म्हाजे उलोवप ना आयकतलो प्रोग्राम आयकतलो ते आसूं. बट हांवें सांगलें तुमकां तशें तेजो एक म्हाजेर सतत एक उपकार आसा तो आसा. बरं BJPची काम करपाची पद्दत सुत्रबद्ध रितीन अशें म्हणूं येता म्हणजे तांचे कडेन जे काम करपाची एक सिस्टम आसा हें आसा सारकें ते 100% जे ऑर्गनायझेशन आसा आयज जे हांव पळयता ऑर्गनायझेशन हांवें कित्याक तुमी म्हटलें अशें हांवें दोनी कडेन काम केल्लो मनीस बरोबर. बट जी ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथ तेंचे कडेन आसा फाल्यां खंयचो मनीस इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता फाल्यां कोणाकूय BJPची तिकेट मेळ्या उपरांत तेजे 50% जे काम आसा न्हू ते ऑर्गनायझेशनाक लागून तेजे 50% काम रेडी सारकें खरें. तेका जे त्रास घेवंक जाय ते फुडले 50% सारकें तेजे भितर उरलेले 50% भितर 25% परत पार्टी आपल्या खड्ड्याचे भुजाचेर जबाबदारी घेता. कॅन्डिडेटाक म्हणटा ती म्हाका दिसता फक्त 10% फक्त तेणें भोंवपाचें काम करपाचें. बट बाकीची जी बॅक सपोर्ट ऑर्गनायझेशन आयज हांवें तेंच्या बरोबर काम करतना आयज जो विश्वास आयज भारतीय जनतान म्हाजेर दवरलेलो आसा पार्टीन आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पार्टीचो अध्यक्षान जो म्हाजेर विश्वास दवरलेलो आयज हांवें इलेक्शनां 3 स्टेटीची केली, महाराष्ट्राची केली, तेलंगणाची इन्चार्ज म्हणून थंयसर धाडलेलो आनी थंयसर जे ऑर्गनायझेशन काम करपाचो एक्सपिरियन्स म्हाका मेळ्ळो आसा न्हू खरोच म्हणल्यार ते एक्सपिरियन्स जे आमी पयलीं काम. तूं आतां फुडलें इलेक्शन BJPच्या तिकेटीचेर लडटलो 100% तेजे भितर दुबाव. तुमचे पळय जे कॉम्पिटिटर आहा तेय हातपाय हालयतात अशें आयकूं येता. पळय म्हाका थंयसर कॉम्पिटिटर पयलींसून आसा कित्याक तुमी जाणाचो त्रास हांवें काडला. हांव फर्स्ट टायम रावन मेळोना म्हाका फळ मेळोना. देवान सदांच आमकां खंय तरी त्रास काडपाकूच लायलेलो आनी तो फळ एक संघर्श पॉलिटिकल जिणेन करचोच पडटा आनी म्हणल्यार म्हाज्या जाग्यार आनी कोणीय आसलेलो साहेब जाल्यार येन्ना पॉलिटिक्स सोडपाचो इतले हल्ल्या उपरांत. तूं सारको एक खरें आहा तूं सारको सामको ते पांय रोवन उबो राविल्लो हल्ल्या उपरांत जायना. आमी कितले लोकांक पयलें इलेक्शन करूनच सोडून वयता धांवता. आमी खूब जाणां पळयला. बट हांव ती जीत कित्याक म्हाका तो एक म्हाज्या डॅडीचो स्पेशली नाना आमी म्हणटा एका तेजो सदांच एक ब्लेसिंग आसलेलो आनी ती जीत धरून हांव रावलो आनी डॅडीचो मम्मीचो आशिर्वादान आयज हांव हांगा आसा एक आमदार म्हणून. ते खुश आहात की तूं BJPन आहा आनी BJPन तूं आतां बरें काम करता, लोकांचे प्रश्न सोडयता, CM तुका लागीं जाला. म्हाजो डॅडीचो एकूच एडवायस म्हाका सदांच म्हणटा तूं कितेंय कर बट लोकांक केन्ना सोडनाका. लोकांक जो फायदो जाता ते तूं हें कर कित्याक आपल्या लायफान आयज पर्यंत फक्त सोशल वर्क केलेले फक्त लोकां बरोबर रावलो तेच तो आपूण तुका सांगता. बाकीचे तुजे खंयची पार्टी इम्पॉर्टंट ना म्हणटा बरोबर पार्टी बरोबर. तेन्ना हांव डॅडी आमचो पयलींसून MGP आनी BJP. हांव जेन्ना काँग्रेसीन गेलो तेन्ना जाल्यार डॅडी केन्नाच तेन्ना काँग्रेसीन रमाकांत घालपाक लागून हांव पावलो तेवटेन. बट डॅडी केन्नाच तेन्ना जॉयन जावना. डॅडी म्हणपाक ना आपूण आसा ते आसा तुजो फ्युचर तूं कर. सो तुका ह्या इंटरव्यूंतल्यान आमी परत शुभेच्छा दितात. विधानसभेन खडेगांठ प्रमाण प्रश्न मांडीत राव, तुजे मतदारसंघाचे प्रश्न मांड, गोंयचे प्रश्न मांड. आनीक आमी म्हणटा तशें संकल्पा कडेन आमी पळयतात ते खडेगांठ फुडारी ताजें कामूय विधानसभेन आमकां दिसलां आनी तो हाज्याय फुडें लोकांचे प्रश्न मांडटलो आनी ताणें म्हणलां आपूण लोकां बरोबर रावतलो. ह्या लोकां बरोबर रावतलो ह्या तुज्या जापेन आयची कार्यावळ आमी सोंपयतात. तूं मुजरत ह्या स्टुडियोन आयलो आनी आमकां मुलाखत दिली. विधानसभा चालू आसतलो. धन्यवाद. येस पळयत रावात गोमंतक TV.